नमस्कार. आयच्या ग्राउंड झिरोक तुमकां सगळ्यांक येवकार. खुबश्यो घडामोडी चल्ल्यात, मायनिंगाचेर घडामोडी चल्ल्यात, बाकीच्यो घडामोडी चल्ल्यात. कितें चल्लां गोंयभर ह्यो सगळ्यो गजाली आमच्या रिपोर्टरा कडच्यान जाणून घेवया. सगळ्यांत पयलीं हांव आमचो वता आमचे सिनियर रिपोर्टर महेश घाडी आमचे बरोबर आसात. महेश, कितें आहात आयच्यो अपडेट? आनी सगळ्यांत म्हत्वाची गजाल म्हळ्यार फाल्यां मायनिंगाच्या विशयाचेर दिल्ली बसका जावपाक शकता अशें आयकूं येता. वॉट आर द अपडेट्स अबाउट दॅट? हय. प्रमोद, पयलीं हांव मायनिंगाची अपडेट सांगता. फाल्यां मायनिंगाची मिटींग आसा. एक म्हणजे सीएम आसतलो, एक ती पांडम आसूं शकता. आनी मायनिंगाची मिटींग आहा ती मायन मिनिस्टरा वांगडा आसा. आनी तांकां वांगडा मागीर तुषार मेहता एक वेळ जॉयन जावंक येता, सॉलिसिटर जनरल ऑफ इंडिया म्हणटात ते. MOE जे गोवा मायनिंग असोसिएशन आहा ते तांकां मेळपाचे आसात. आनी ते फाल्यां सकाळीं डिस्कशन जातलें की हाव टू स्टार्ट मायनिंग, कशें बेगीन स्टार्ट करूंक शकता, कितें सोल्युशन आसूंक शकता, त्या विशीं तेंची फाल्यां चर्चा जावपाची आसा. सेकंड आमी पयरूच पळयलां की सीएमान एक स्टेटमेंट केलो, ऑप्शन नाल्यार कॉर्पोरेशन सारकें, ताच्या उपरांत तेंची MOE वांगडा मिटींग घेतली. ताच्या उपरांत तेन्ना थारलें अशें की तेंणी जाता तितले बेगीन दिल्ली वचून मिटींग घेवपाची म्हणून. सो ते फाल्यां दिल्ली मिटींग आसा. एक वेळ ती मिटींग चड करून सेकंड हाफाक जावपाची आसा, सकाळची ना ती सेकंड हाफाक जावपाची आसा. महेश, झेडपी इलेक्शना विशीं कितें? कालच्यान 12 तारीख म्हण सगळीं जाण उलयतात. त्या फ्रंटाचेर कितें चल्ल्या सरकाराची तयारी आनी कितें आयकूं येता? प्रमोद, आमी काल पळयलां की काल एक मिटींग जाल्या DGPची, दोनूय नॉर्थ गोवा आनी साउथ गोवा कलेक्टर हांची मिटींग जाली इलेक्शन कमिशना वांगडा, गोवा इलेक्शन स्टेट इलेक्शन कमिशना वांगडा. सो तांच्यांनी मिटींगेक सगळो पळयलें की बाबा कितले बूथ जाय, कितले बूथ लागतले, आरो कितले लागतले, कितलो स्टाफ जाय तो. तेंचे डिस्कशन जालें कशी सेक्युरिटी आसतली. इवन जो बूथ फॉर एग्जाम्पल आतां होम आयसोलेशन पयलें पेशंट एक घरा आसा होम आयसोलेशनाक, तांकां वोटींग कशें करपाक मेळपाक जाय त्या विशीं तेंची चर्चा जाली. डिसिजन फायनल जालें ना कितें कित्याक अजून डेट्स म्हणटा ते डिक्लेअर जाले ना. सो एक वेळ आयज नोटिफिकेशन आमी चिंतताले की मेळूंक जाय म्हणून. आयज जर नोटिफिकेशन येवपाची शक्यता मातशी कमी आसा. सो मे बी फाल्यां मेरेन नोटिफिकेशन येवं शकता आनी इलेक्शन जी आहा ती फाल्यां डिक्लेअर जावंक शकता. सेकंड थींग प्रमोद, सगळे जाण कॅन्डिडेट जे आहा ते मागताले की आमकां तांकां कॅम्पेन करपाक 2-3 दीस दिवपाक. पर माय सोर्सीस म्हाका अशें कळ्ळां की तांकां कॅम्पेन करपाक मेळचें ना. डोर टू डोर कॅम्पेन ऑफिशियली तरी तांकां करपाक मेळचें ना. ते मागीर अनऑफिशियली कितें करतात तांचेर. पण इलेक्शन कमिशन तांकां अलाव करचें ना. तरी कोवीड टायमा खातीर बिकॉज ऑफ कोवीड खूब गॅप पडला. अशें तांचो डिमांड आशिल्लो की आमकां 2 दीस तरी एटलीस्ट कॅम्पेन करपाक दिवपाक जाय. सेकंड थींग आमी पळयलां की पेटिशनूय सद्या हायकोर्टान आसा, ताचेय हियरिंगूय चालू आसा प्रमोद. सो जस्ट लोकांच्या क्लॅरिटी खातीर, सो आतां आनीक परत झेडपी इलेक्शनाचो 4-5 दीस सुद्दां कोड ऑफ कंडक्ट बी कांय आसचो ना. डायरेक्ट इलेक्शन ना ना आनी रिजल्ट. इज दॅट वॉट यू आर सेइंग? नो प्रमोद, कोड ऑफ कंडक्ट जेन्ना डिक्लेअर जातलो तेन्ना कोड ऑफ कंडक्ट लागतलो तांकां. ते 4-5 दीस कोड ऑफ कंडक्ट आसतलो. आनी म्हटल्यार आयज आमी सीएमाक ट्राय करताले की हाचेर RT-PCR टेस्ट आमी जो इश्यू लावन धरला, जे प्रायवेट लॅबांनी 4,500 जो रेट तेंच्यांनी सांगला, ते भितर सगळ्यान हायेस्ट रेट आमच्या स्टेटीन आसा. त्या बद्दल आमी ताका विचारपाची ट्राय केली. पण प्रमोद, हांवें वता चवकशी केली तेन्ना म्हाका अशें कळ्ळें की हेल्थ डिपार्टमेंटांतल्यान अशें कळ्ळें की सद्याक कॅपिंग करपा खातीर ऑलरेडी फायल मूव जाल्लेली आसा आनी ते प्रायवेट लॅब टेस्ट करपाक जे पयशे चार्ज करतात ते आतां कमी जावपाचे आसा. बस कितें RT-PCR जेन्ना म्हणटात आनी आतां मातशी लोकांक चड म्हत्वाचें जालां, कारण गोंयांतल्यान जर भायल्या राज्यांनी वचपाक जाय जाल्यार RT-PCR टेस्ट करून नेगेटीव सर्टिफिकेट घेवची पडटा. आनी 4,500 प्रायवेट लॅब गोंया भितर चार्ज करतात. कितें सरकाराच्या पावंड्या वेल्यान कितें इन्फॉर्मेशन मेळटा? हांव कित्याक विचारता हें? कारण हें कितें काल पयर जाल्ली गजाल न्ही. आमी बातमी करतकीर हो भयंकर बोवाळ सुरू जाला की गोंया भितर देशांतली सगळ्यांत म्हारग RT-PCR टेस्ट, बाकीची राज्यां कॅपिंग करपाक लागली. अशी परिस्थिती भितर इतली दीस ह्या गजाली कडेन कोणेच कित्याक पळयलें ना? नंबर 1. नंबर 2, आतां जेन्ना फायल मूव जाल्या जाल्यार कॅपिंग म्हळ्यार कितें? वॉट इज द प्रायस रेंज वी आर लुकिंग एट? प्रमोद, एक्चुअली पळोवंक वचत जाल्यार इवन रेट आसा जो नॉर्थ गोवा आनी साउथ गोवा कॅश करता फॉर ट्रॅव्हलर्स,
जे पण ऍक्च्युली टॅक्स भाजच्या खातीर फ्री आसा तुमचे एका म्हणून ट्रॅव्हल करचे आसता स्पेशली टू महाराष्ट्र तांच्या खातीर ती 2000 प्रायस दवरला तांच्यानी पण गव्हर्नमेंट टॅक्सी जरी पळोवपाक 2 दीस लागता नाल्यार 1 दीस लागता म्हणजे 24 hours होता सो अशा खातीर लोक कितें करतात की जाता इतले प्रायव्हेट टॅक्स करूंक शकतात प्रायव्हेट टॅक्सीन जरी हे चार्जीस फूड आसा तो इवन आमचे आता म्हणजे सांगपाचें TTAG जे टूर्स अँड ट्रॅव्हल जे संघटना तांच्यानी सुद्दां तो इश्यू रेज केला गव्हर्नमेंटा कडेन कित्याक लोक जेन्ना टुरिस्ट म्हणून गोंया येता आनी तांकां सपोज इवन वचपाचें आहा आनी तांकां सपोज गोंयान जर टॅक्स करपाची आहा जाल्यार तांकां प्रॉब्लम जाता कित्याक एक फॅमिलीन जर 5 लोक आसत जाल्यार तांकां एक 10,000 थंय टॅक्सीकूच घालचे पडले जे ऍक्च्युली गोंयान मोडूं शकता आशिल्ले आनी कित्याक खातीर म्हणून आतां सध्या आमी पळयला की आमचो प्रेसिडेंट नितीन शाह आमकां सांगता तेंणी सांगलें प्रेसिडेंटाक की नियरली 15 to 20% ऑन डेली बेजीस जे बुकींग जे गोंयान पयलीं केल्ले कोणी कोणी कित्याक खातीर तरी ते सध्या कॅन्सल जाता ऑन डेली बेजीस सध्या 10-20% लोक बुकींग आपले कॅन्सल करतात सध्या आमची जेन्ना इकॉनॉमिक टुरिजमा खातीर आमची इकॉनॉमी मातशी कंट्री जी फुडें सरताली पळय ती सुद्दां आतां बंद म्हणजे परतून आसली ती जाली म्हणजे ते कोविडाच्या टायमार जेन्ना टुरिस्ट स्टार्ट जावपाक लागले सो गव्हर्नमेंटान ऍक्च्युली हे टॅक्स आतां इतले कमी म्हणजे प्रायस कमी करपाक जाय सेकंड थिंग गव्हर्नमेंटाचोच रेट जर 2000 आसा आनी जर सपोज इवन आतां आमी इश्यू करतकीर जर फायल सुद्दां इवन मूव जाली जाल्यार तो रेट एज पर माय थिंग म्हाका दिसता तो चड जाता कित्याक 2000 चड रेट जाता फाल्यां काही प्रायव्हेट लॅबांक तेजे 2000 सांगले सुद्दां जाल्यार तो सुद्दां चड रेट जाता एब्सोल्युटली पण महेश एक गजाल फायल जेन्ना आमी मूव जालो म्हणटात तेन्ना कितें अदमास हय. आसा कॅपिंग म्हळ्यार किती प्रायस रेंजा भितर कॅपिंग काय अजून ताची म्हायती खबर ना ना म्हाका एक्झॅक्ट रेट खबर ना पूण गव्हर्नमेंटाचो प्रायसूच जर 2000 आसा जाल्यार तो even तो गव्हर्नमेंट प्रायव्हेटाक प्रायव्हेटाक सांगला कसो सांगतलो की ताच्या सकयल यो म्हणून एक्झॅक्टली सो वॉट आय फील ना एब्सोल्युटली आणि एक खबर या म्हणजे आयज ICM सीएम आयिल्लो तेंच्यांनी ते एक रोड मॅप फार्मर्स इन्कम डबल जावपा खातीर एक रोड मॅप तयार केला तांच्यांनी एक टॉफी केल्या तांच्यांनी केल्या ती बीन आमचे जे मुट्टे आमी म्हणटात काजूताची एक टॉफी केल्या ती थोडे दिन लॉन्च जावपाची आसा सेकंड थिंग रायस गव्हर्नमेंट आपूण घेतलो आनी तो जाता तितलो ऑर्गॅनिक आनी अशें करून तो ब्रँडिंग करून तो सगळ्या म्हणजे देशभर विकपाचो सरकार सध्या आतां प्रयत्न आसा या थँक्स अ लॉट महेश हांव थंयच्यान आमचे गेस्ट आमकां जॉयन जाल्यात गोवा मायनींग पिपल्स फ्रंटाचे कन्व्हिनर पुती गांवकर पुती बाब वेलकम टू द शो सगळ्यांत पयली गजाल म्हाका एक तुमकां विचारपाक जाय की सद्याक जो इतलो बोवाळ जाला मायनिंगाचेर तो बोवाळ तुमकां कितलो प्रॅक्टिकल दिसता बोवाळ जो जाला तो इंटेन्शनली केला अशें दिसता म्हळ्यार कसो कितें तरी एडवांटेज इलेक्शन एडवांटेज घेवपाक जाय आनी कितें तरी इंटरनली आसा अशें दिसता कारण हे सगळे पर्याय डिस्कशन जाल्ले गेली 2-2.5 वर्सां जाली आमी डिस्कशन्स करतात आणि आफ्टर 2 वर्सांनी पयलो प्रेस स्टेटमेंट येयला म्हणजे प्रेस कॉन्फरन्साचो सीएमान सांगलें की ऑक्शन किंवा कॉर्पोरेशन हे जर पॉसिबल आसलें तेन्नाच कित्याक करूंक ना आणि आता जेन्ना इलेक्शन झेडपीचे लागीं येयला आनी कशे इश्यू आसात तेन्नाच कित्याक हो इश्यू येयलो हातूंत एक काय इंटेन्शन कितें तें कळना मुद्दम म्हाका एक गजाल लोकांक क्लॅरिटी मेळपा खातीर कारण आमी जेन्ना ऑक्शना सारके शब्द वापरतात तेन्ना ते खूब बरे दिसतात तुमी म्हळें की जर हे शक्य आशिल्लें जाल्यार पयलींच कित्याक केलें ना काय म्हण तुमकां कित्याक दिसता की हे शक्य ना पयलो प्रश्न आनी दुसरो प्रश्न आतांय बी वॉट इज द मोस्ट प्रॅक्टिकल वे टू रिस्टार्ट मायनिंग इन गोवा पळय जेन्ना लास्ट मिटींग सीएमा कडेन जाली सीएमाक हांवें सांगलें की एक्झिस्टिंग लॉ प्रमाणे सुद्दां हो मायनिंग गोंयच्यो सुरू जावंक शकता तेका हांवें डिटेलय दिलें कशें करपाक मेळटा तें ताचेर ताणें सांगलें की आपूण हेची आनी हेचे कडेन मिटींग घेता म्हणजे तेन्ना अजून कांय मिटींग जावंक ना ती ऑक्शन जे रूट आसा ते सेंट्रल गव्हर्नमेंटान सुप्रीम कोर्टान जे एफिडेविट फायल केला ते एफिडेविटानूच मेन्शन केल्लें की जो पर्यंत गोंयचो कन्सेशन आणि लीज हो इश्यू डिसायड जाला हायर बेंचाचेर कॉन्स्टिट्युशन बेंचाचेर तोपर्यंत ते करपाक मेळना हे सेंट्रल गव्हर्नमेंटान मायनिंग मिनिस्ट्री ऑफ मायन्सान सुप्रीम कोर्टात सबमीट केल्लें आसा आणि तरी आसतना हांकां दिसता जर ऑक्शन आनी कॉर्पोरेशन करपाचें आशिल्लें जाल्यार तो इश्यू पेंडींग आसा तो 88 मायनीचो आसा त्यो सोडून आनी 400 मायनी 400-450 मायनी आसा मागीर गेली 5-6 वर्सां कित्याक लावल्यात हे कित्याक करिनात ना हेजे कितें आन्सर कोण दिवं शकता बरोबर आणि आय थिंक एक गजाल म्हाका दिसता की अजून मेरेन
तीच ऑप्शन्स आमी वर्सानुवर्स उलयत आसात पण कांयच ताजेर मुखार वतना आणि मागीर ती जाल्यार इम्प्लिमेंट करून पळयात बरें कितें जातलें तेजें तें बाबा ती इम्प्लिमेंट केल्या नंतर आनी 10 वर्सां लिटिगेशन वयतलें काय कितें जातलें एक पुतीबाब हे जो म्हाका मुद्दम विचारचे तुम्ही एबॉल्युशन एक्टाचो विशय काढलो की आमी एबॉल्युशन एक्टाच्या कारण आदारान एबॉल्युशन एक्टा बेगीन स्टार्ट करपा जाता जाल्यार जस्ट टू रिफ्रेश अवर मेमरीज कशें हय ते आमी तांकां सजेशन इतलेंच दिल्लें की जेन्ना 2015 मायन्स एक्ट एमआरटी एक्ट एमेंड केले आनी 50 इयर्स केले लीज तेन्ना आमी एक 2 पॉयंट तेंच्या समोर दवरलेले एक पॉयंट असो की गोंयच्यो ज्यो मायनी आसात त्यो केन्नाच लीज मायनिंग नाशिल्ली ती कन्सेशन आसली आनी ही कन्सेशन एबॉलिश केली 1987 ते एबॉल्युशन करता आसतना सेंट्रल गव्हर्नमेंटान रिट्रोस्पेक्ट इफेक्ट फ्रॉम 1961 धाडली मायन ओनर कोर्टान गेले हायकोर्ट सुप्रीम कोर्टान गेले आणि लेवीचो पार्ट आशिल्लो तो काढून उडयलो की इट कॅनॉट बी रिट्रोस्पेक्टिव्ह इट शुड बी प्रॉस्पेक्टिव्ह आमचे म्हणणे तितले आहा की जे प्रॉस्पेक्टिव्ह कोर्टान डिसायड केल्ले आसा ते प्रॉस्पेक्टिव्हच्यान आमकां 50 इयर्स दियात म्हणटकच सगळ्यांक इक्वेलिटी मेळ्ळी आता गोंयच्यो मायनी ज्यो आसात बाकी सगळ्यो सेम कॉजाक लागून बाकी कडेन मायनी बंद आशिल्ल्यो कर्नाटकांत आशिल्ल्यो ओरिसांत आशिल्ल्यो पूण गोंयच्यो मायनी बंद आसात बाकी सगळे कडेन मायनी चलता पण हे खंय कांयच क्लियरिटी कशी जायना काय कळना कोणाचे वेस्टेड इंटरेस्ट तें कळना तुम्ही कारण ऑप्शन जर म्हणपाचें आसा जाल्यार हांगा बीग प्लेयर येतले आनी लोकल फाल्यां ते वर्कर जे आसात ते लोकल घेतले की ना घेतले हांगातले बार ऑपरेट करतले की ना करतले अश्यो खूब गोष्टी आसात आनी पहिली गोष्ट म्हणजे सरफेस रायट्स हे मायन ओनर तांकां दितले काय ना दितले कारण पयलीं जर ऑप्शन करतलो जायत जाल्यार ती सरफेस रायट पयलीं सरकारान परचेज करची पडली कित्याक त्यो प्रायवेट आसा सरफेस रायट तांचे कडेन आसा ती जर परचेज करतलो जाल्यार मायनिंग जो नवीन लॉ आसा तेज्या प्रमाणे परचेज करतलो जाल्यार ताका मार्केट रेट दिवचो 4 टायम मार्केट रेट म्हणजे जर सरकाराक तो मार्केट रेट दिवन आता जे एम्प्लॉयर आसात तांकां मायन ओनर जे आसात एक्स मायन ओनर जे म्हणत तांकां हे दिवन त्यो मायनी ऑप्शन जावन फिजिबल जातल्यो काय कितें हो एक अभ्यास करपाचो विषय आसा सरकाराच्या तिजोरीक इतलो पयसो आसा काय कितें सरकाराक सध्या पयशे ना म्हणून सगळे प्रॉब्लेम आसात बरोबर. पगार दिवपाक जायना गव्हर्नमेंट एम्प्लॉयजांचो मंथली पगार तुम्ही तर ही तुम्ही परिस्थिती एक काल तुम्ही जो प्रेस नोट इश्यू केला तातूंत भितर एक बरी गजाल सांगली म्हाका ते वाक्य कितें आवडलें कारण ते खूब प्रॅक्टिकल आशिल्लें तुम्ही सांगलें कितें करता तें करात पण अशें करात की परत आमकां कोर्टां वचची पडची ना म्हणून एक्झॅक्टली अजूनही तोच मुद्दो आसा आमचो की परत आमकां जो भंय दिसता हे सगळे सांगतात की हे करात ते करात ते करात आज पर्यंत गव्हर्नमेंटान ऑप्शन केल्लो वोर कितलो विकला 2012तलो जर सरकाराक पॉसिबल आसलें कॉर्पोरेशन करपाक जाल्यार पयलीं ऑप्शन केल्लो वोर कितलो विकला आनी सरकाराक कितले पयशे मेळ्ळ्या हे सरकाराक जर डिस्क्लोज करचें कारण म्हाज्या हेज्या प्रमाणे 50 रुपया आणि 40 रुपया सुद्धा सरकाराक त्या ऑप्शन वरात काही टन काही जो वोर विकला तातूंत 50 रुपया सुद्धा सरकाराक घेवना म्हणजे जे लोक सांगतात की ऑप्शनात भरपूर पैसे मेळटाले तातूंत सेटिंगूय जावं शकता तुम्ही म्हणटात Auction आयच्या करता आसतना- घडयेक एबॉल्युशन एक्टाक आमकां प्रॉस्पेक्टिव्ह गजाली दिवन जशें रेस्ट ऑफ इंडियाक सेकंड रिन्युअलाचो फायदो मेळ्ळा तसोच फायदो हा. गोंयाकय मेळपा जाय सद्याक मेळचो, गोंयचेर इतलीच अन्याय आमच्या जाता कारण बाकीच्या देशांतल्या सगळ्या लीज होल्डर्सांक सेकंड रिन्युअल मेळ्ळा फक्त गोंयाकच मेळिल्ली ना गोंयांक मेळोंक अ, बरोबर हेच करेक्ट आसा एक म्हाका आणि हेच ताका आम्ही सोल्युशन दिल्ले आणि सगळ्या असेंब्लीन वगैरे सगळ्यांनी डे वनात पासून याद करा जेन्ना जून 2018 जेन्ना मिटींग जाली उसगांव आणि तेन्ना हे प्रपोजल सगळे आम्ही प्रपोज केले तेन्ना पासून ते आज पर्यंत गोंयचे 40 MLAंनी ते प्रपोजल सपोर्ट केल्ले युनानिमस असेंब्ली हे घेतले डिसिजन घेतले रेझोल्युशन घेतलेले आणि सेंट्रल गव्हर्नमेंटान धाडलेले ते अजून पर्यंत कित्याक न्हिदले तेच कळना म्हाका त्या प्रपोजलाचेर स्टेट गव्हर्नमेंटान जे सेंट्रलाक प्रपोजल धाडला गेली 2-2.5 वर्सां जाली आता तेजेरय कोण काय निर्णय घेना म्हणजे कशे फुडें कशें चलतले सरकार आणि हे इकॉनॉमी कशे गोंयचे वयर हाडटले ते काय खबर ना एक सर मुद्दाम म्हाका विचारपाक जाय पुतीबाब की ऑन ग्रावंड आज परिस्थिती कितें आसा मायनिंग डिपेंडंट्साची आणि
हे तुमकां इलेक्शनाच्या टायमार केल्ली घोशणा ही जरी दिसता असली तरी सरकारान ज्या ताकतिकेन फक्त सद्याक परिस्थिती अशी हा कोविडाच्या उपरांत की मायनिंग वाठारांतल्याच लोकां खातीर न्ही तर पुराय गोंयच्या अर्थवेवस्थे खातीर मायनिंग परत सुरू जावपाची गरज आसा. अशी परिस्थिती भितर आज मायनिंग वाठारा भितर परिस्थिती कितें आसा. आनी दुसरी गजाल, लोक कितें मागतात, लोकांक ही ऑप्शन्स कायदेशीर किचकटी कळटात काय कितें, काय लोकांक कशेंय करून व्यवसाय सुरू जाल्लो जाय. लोकांक फक्त इतलेच जाय, तुम्ही कितेंय करात, ऑप्शन करात, कॉर्पोरेशन करा किंवा आणि कितें करात, पूण बेगीन मायनी सुरू करा, हे लोकांचो डिमांड आसा. कारण कशें आसा की आता जे पॅन्डेमिक जाल्या नंतर, कोविड जाल्या नंतर गोंयच्या लोकांचे हाल जे आसा ते बरेच डिफिकल्ट आसा. कारण बरेचशे लोक जे आसात ते अनएम्प्लॉयड जाल्यात. बऱ्याचशा इंडस्ट्रीन लोकांक कमी केल्या, परत कामाक आपलोवंक ना, अजूनही लोक बेकार आसात. आणि ही बेकारी वाढत आसा. हिच्याकडे इंडस्ट्री येना. इंडस्ट्री जर डेव्हलप जाल्ल्यो, इंडस्ट्री जर आणि येयल्ल्यो, एम्प्लॉयमेंट क्रिएट जाता आशिल्लो. आज एम्प्लॉयमेंट डिक्रीज जाला. आणि जर हो उद्योग आणि तेवढे दुसरो उद्योग जो टुरिझमय लोक येता अशें दिसना तुका. भायले लोक येतात. दोन्ही इंडस्ट्री ज्यो बॅकबोन आशिल्ल्यो त्यो दोन्ही इंडस्ट्री कोलॅप्स जाल्या. जाल्यार गोंयची इकॉनॉमी जी आसा ती फुडें कशी डेव्हलप जातली, लोकांक तुम्ही इन्कम खंयच्यान सोर्सेस दितले. तू जर प्रमोद आज लक्षात दवर, भायर जर पळयलें जाय जाल्यार इतकी वर्सां गोंयकार केन्ना नुस्तें रस्त्यार विकताले कोण? बरोबर. मुद्दम एक त्या वाठारांत हे कर. आज लोकांची परिस्थिती आसा कितें मेळटा नुस्तें भाजी कितें तरी विकून कितें पोट चलोवपाची अशी आजची परिस्थिती येयल्ली आसा. जे वेल टू डू आशिल्ले, जे बिझनेस जे चलताले ते कितलेशे पटीने चलताले आनी कितलेशे इश्यू हे आसताले की कितलेशे इन्कम सोर्सेस त्या वेळार लोकांकडे आसले. आज ट्रकवालो रडता. ट्रकवाल्याची अशी परिस्थिती आसा की फाटल्याच्यान सुरू जाल्या नंतर कोणे आपले भायले ज्यो वस्ती आणि कितें घाण दवरून ट्रक सुरू केले आणि आठवड्याक 1 किंवा 2 ट्रीप मेळटा. तातूंत हे मेळना, सोर्सय ना. म्हणजे पार्टली जे आसा ते पार्टली अनएम्प्लॉयड म्हणच्या पेक्षा आपूण जे जोडटा ते परतच थंयच घालपाचें काय कितें अशी परिस्थिती डेव्हलप जाल्ली आसा. म्हाका लास्ट पुतिवा बिफोर आय लेट यू गो एकच गजाल, आयच्याय घडयेक म्हाका खबर आहा की आमी हाजेर खूब डिस्कशनां केली, डिबेट्स केली, सगळें केलें. आनी परिस्थिती अशी आहा की एकच पर्याय आसा जाका लागून बेगीन मायनिंग सुरू जावपाक शकता. बाकीची खंयचेय पर्याय जर कितलेय ताजेर तकली फोडली बेगीन सुरू जावपाक शकना. हे म्हाका दिसता सगळी चर्चा करून, विचार विनिमय करून सगळें लोकां मुखार आसा. अशी परिस्थितीक आयच्या घडयेक तुमकां राजकारणाचो दुबाव येता हें म्हाका खबर आहा, कारण इलेक्शन बी झेडपीची अनावन्स जालां म्हण. सरकारा कडेन तुमची व्हेरी पॉयंटेड मागणी कितें? आमची मागणी मायनिंग सुरू करा इमिजिएटली. आणि त्यो सुरू करता आसतना कॅर इतलेच घेवपाक जाय की त्यो परत बंद पाडपाक जाय. त्यो कंटिन्युअस फुडें चालू उरूंक जाय 2037 पर्यंत. ते करपा खातीर कितें करपाक जाय सरकारान? ते बेगीन निर्णय घेवचो. एक तर तेंच्यांनी सांगचें आमचे कडेन जायना सुरू मायनिंग करपाक. लोकांक सांगचें. लोकांक अशें कितें आसा, लोक आशेर बार्जी रिपेर करतात, ट्रक रिपेर करतात, आशेन करतात पुढे जातल्यो म्हणून, आणि त्रासात पडटा आणि लोनात पडटात. तर ते न करपा खातीर आमकां क्लियर सांगात की ना जावचें, आमचे कडेन जायना मायनिंग सुरू करपाक, अशें तरी सांगात. म्हणजे आमी तोंड घेवन खंय तरी दुसरें कितें दुसरे पर्याय जर कितें पळोवपाचो जाल्यार तो तरी करपाक आमी फ्री आसता. पुतिबाब, थँक्स अ लॉट फॉर जॉयनिंग. म्हाका दिसता सरकाराक सगळे गोंयकार एकच गजाल सांगतात की अर्थवेवस्थेची सद्याची जी दशा आसा ताका लागून मायनिंग ताकतिकेन सुरू जावप गरजेचें. आनी तें ताकतिकेन सुरू जावपा खातीर एकच पर्याय आसा, तो म्हळ्यार एबॉलिशन एक्टा भितर प्रॉस्पेक्टीव सेकंड रिन्युवलाचें प्रोविजन करून गोंयच्या मायनिंगाक परत गती दिवपाची. आनी तो सेकंड रिन्युअल सुद्धा करपाची गरज ना. डेट प्रॉस्पेक्टिव्ह करपाची जे आसा ते प्रॉस्पेक्टिव्ह फ्रॉम 1987 इतलेच केल्या. 50 इयर्स 2037 मेरेन गोंयच्यो खणी चलपाक शकतात. जेन्ना प्रमोद आमी जेन्ना राष्ट्रपतीक मेळ्ळे राजभवनात, जेन्ना एक 1.5 वर्सां पयलीं तेन्ना तो सुद्धा सरप्रायज की हाव द लॉ कॅन बी रिट्रोस्पेक्टिव्ह. की तो प्रॅक्टिसिंग लॉयर आशिल्लो सुप्रीम कोर्टान, आनी ताका कॉपी दिली. तोच सांगता की हाव इट कॅन बी रिट्रोस्पेक्टिव्ह. लॉ ऑलवेज शूड बी प्रॉस्पेक्टिव्ह.
हे ताजे राष्ट्रपतीचे आमचो माननीय राष्ट्रपतीचे म्हणणे तर तुम्ही म्हणतात की एबॉलिशन ऍक्टातली ती तारीख आणि प्रॉस्पेक्टिव्ह ह्यो गजाली जर सारकी जाल्यो जाल्यार mining automatic सुरू मायनिंग जाता. 2037 मेरेन 2037 मेरेन सुशेगाद चलपाक सुरळीत शकतले आणि त्याच बरोबर चलपाक शकता. गोंयचेर जो एक ऐतिहासीक अन्याय जाला एक रिट्रोस्पेक्टिव्ह कायदो करून तोही तुगेलो पयस जातलो ह्यो दोनूय गजाली हातूंतल्यान Correct. जातल्यो आय थिंक दिस अ व्हेरी व्हेरी इम्पॉर्टंट थिंग ही सादी गजाल सरकारान समजून करून घेवपाक जाय इतलेच म्हाका दिसता सगळे जाण मागतात पुतिबा बरोबर. थँक्स अ लॉट फॉर देव जॉयनिंग बरें विथ अस हांव ल्हानसो ब्रेक घेता गोंयभरच्यान आमचे बाकीचे रिपोर्टर आमकां जॉयन जातात कितें कितें घडलां तें सांगपाक खंयच वचनाकात रोखडेच परत येतात अब आपकी सुरक्षा आपके हाथों में ल्यूपी सेफ हैंड सैनिटाइजर आपका और चेन्नई सुपर किंग्स का फर्स्ट लाइन ऑफ डिफेंस। अब आपकी सुरक्षा आपके हाथों में ल्यूपी सेफ हैंड सैनिटाइजर आपका और चेन्नई सुपर किंग्स का फर्स्ट लाइन ऑफ डिफेंस। अब आपकी सुरक्षा आपके हाथों में ल्यूपी सेफ हैंड सैनिटाइजर आपका और चेन्नई सुपर किंग्स का फर्स्ट लाइन ऑफ डिफेंस। परत एक फावट येवकार तुमकां पुती गांवकार आशिल्ले आमचे बरोबर आनी तांणी इतली बरे तरेन मायनिंगाची विस्कटावणी केल्या की म्हाका दिसता कुफुसांव खंय आसा असो सगळ्या गोंयकाराक प्रश्न पडटलो दर खेपेक तेच 3 पर्यायाचेर उलोवप त्याच 3 पर्यायांचेर तकली फोडप आनी त्याच 3 पर्यायाक मागीर कांयच जायना म्हणून आनी एक वर्स वचप सो साद्यो गजाली सादेपणान जर सुटावी जाले जाल्यार लोकांच्याय पोटाक हातभार लागतलो अर्थवेवस्थेक हातभार लागतलो जाल्यार इतलेंच सरकाराक सांगपाचो सगळे जाण यत्न करता हांव मुखार वतां आमकां विक्रम जॉयन जाला वास्को सावन विक्रम कितें आहा मेजर अपडेट्स वास्कोच्यो वॉट आर यू हियरींग टेल अवर व्ह्युअर्स सर आतां एक मेजर अपडेट तुमकां हांव दिवंक सोदतां म्हणजे आतां थोडे वेळ पयलीं आमकां पंचायत मिनिस्टर मोविन गुदिनो हे आयिल्ले वास्कोन आनी तांकां आमी एक स्पेसिफीक क्वेश्चन विचारलें की जिल्हा परिशद जे इलेक्शन आसा ताजेर एक मोठो बोवाळ चलता की डिसेंबरान दवरूंक शकता जावं सोर्सीस आर सेयिंग 12 तारीख म्हणटा कोण 13 तारीख आनी इट इज व्हेरी क्लोज बाय सो कॅम्पेनिंग कशें करप जावं वॉट एवर एनी स्पेसिफीक दॅट ही कॅन रिप्लाय टू द पीपल ऑफ गोवा सो ताणें सांगलें एज अ पंचायत मिनिस्टर तो म्हणपाक लागलो की ही डेट्यो ज्यो आयल्या देवर टेंटेटिव्ह म्हणजे अशें तांच्यानी अंदाज आशिल्लो बट ही हॅज मेड इट व्हेरी क्लियर तांचे कडेन जेन्ना आयज फायल आयली ही हॅज मूड इट ऑन द फायल आनी ताणें अनावन्स केलां आयज ताणें सांगलां की आपल्यान इलेक्शनाचे 2 डेट्स दिल्या एक म्हणटा ती 9 जानेवारी आनी दुसरी म्हणटा ती 16 जानेवारी आनी बोथ आर सॅटर्डे संडे तांचें म्हणणें आसा की हे जे डिसेंबरान आमी जरी दवरत जाल्यार इट इज गोइंग टू बिकम चड लागीं म्हणजे चड दीस थोडे उरतले आनी दुसरी गजाल म्हणटा ती हांगा सद्याक फेस्टीव सिजन आसा म्हणजे फाल्यां ओल्ड गोवा फिस्ट आसा ताचे मागीर क्रिसमस आसा ताचे मागीर न्यू इयर सेलिब्रेशन आसा आनी लोक जेन्ना फेस्टिवल मुडान आसता तेन्ना एक इलेक्शन मदीं घालप आनी तातूंत भितर जेन्ना कोवीड आसा त्या टायमाचेर फेस्टिवलूय बरोबर जावप इलेक्शनूय बरोबर जावप हें सारकें न्ही सो आपल्यान सीएमा कडेन रेकमेंडेशन दिलां की हे जे इलेक्शन आसा वी वील हॅव इट इन जानेवारी इट विल बी हॅपनिंग आयदर ऑन 9th ऑफ जानेवारी जावं 16 जानेवारी हे 2 डेट आपल्यान सीएमाक सांगला अशें ताणें आमकां क्लियर कट आयज तांच्यांनी सांगलां की फायनल कॉल विल बी टेकन बाय द सीएम आफ्टर मीटिंग विथ द इलेक्शन कमिशन एंड ऑल दॅट पूण तांचे हिशोबान ताणें फायलीचेर मार्क 9 आनी 16 तारीख करून दिल्ली आसा दीस इज वन अपडेट दुसरी अपडेट म्हणटा ती सर हांगा सद्याक डेली प्रोटेस्ट चालू आसा जावं ते आमचे लिनियर प्रोजेक्टाचेर वेलसांव कासावली हे जाग्यार विरोध हे चालू आसता सो काल जेन्ना आमी उलयताले की निलेश काब्राल 4 वरां 5 वरां ते युथा बरोबर बसलो तांचे आतां 2 फेज आनी जावपाचे अशें आयकूंक येता की निलेश काब्रालान काल क्लियर सांगलां की ते जे यूथ जे आसा तांकां ते शेल्डे व्हरतले टू शो द पावर स्टेशन म्हणजे पावर सबस्टेशन कितें आसा हे तांकां एक्सप्लेन करपाक एंड द रिजन फॉर दीस प्रोजेक्ट एंड द बेनिफीट ऑफ दीस प्रोजेक्ट दुसऱ्या वाठारांत सर आतां सगळ्या वाटेन एक बोवाळ असो जाला की कुठ्ठाळेची जी आमदार आसा अलिना साल्दना शी इज व्हेरी वोकल आनी तिणें एक व्हडलो मुद्दो घेवन ते प्रत्येक प्रोटेस्टाक ती जॉयन जाता पूण खंय तरी लोकांक अशें दिसता की ती एक बीजेपी आमदार आशिल्ल्यान तिजो म्हणजे सपोर्ट वायल शी इज विथ द बीजेपी शी इज ओपोजिंग द प्रोजेक्ट टेकन अप बाय द बीजेपी सो खंय तरी ताजे एक लोक रेजिग्नेशन मागपाक लागले आनी आयज सांकवाळ पंचायतीन जेन्ना आमी गेल्ले तांच्यांनी प्रेस कॉन्फरन्स घेवन सांगलां की खंय तरी अलिना साल्दनान हे मुद्दे जे आसा बीजेपी गव्हर्मेंटा कडेन व्हरपाचे सीएमा कडेन उलोवपाचे रिजॉल्व करपाचे जायना जाल्यार तिणें रिजायन जावचें आनी मागीर लोकांक सपोर्ट करचें हे सर अपडेट आसा थँक्स अ लॉट विक्रम हांव मकबुला म्हऱ्या वता पेडणेची अपडेट घेवया आनी म्हाका दिसता जशें
बाकीच्या भागां भितर उदकाचो त्रास, तशें पेडणेकारांचे सध्या उदका खातीर हाल अशी परिस्थिती जाल्या. मकबूल, कितें ह्या पेडणेचे अपडेट्स? सर पेडणेचे अपडेट म्हटलं तर तुम्ही म्हटल्यासारखे आता पाणी प्रॉब्लेम सगळ्याकडे जायत असा सर. आणि जाता कितें सर, एक टाइम एका वाटेन सोडल्यार सध्या कोरगांवान 4 मोटर असतात, तातूंतले एकच मोटर चलता सर. आणि पूर्ण कोरगांवान पाणी सप्लाय जायना. ह्याच्या खातीर लोकांनी आमदाराक मेळ्ळे, कन्सर्न अधिकाऱ्याक मेळ्ळे, पण ह्याच्यावर कांयच जायना. लोकांचे इतले आसा की ते म्हणतात जर हे पाणीचे जर सादे जर प्रश्न जर सोडोवपाक जायना तर आमदार कितें करता असे लोक प्रश्न करीत आसा सर. आणि त्याच बरोबर सर सध्या जे बीच लाईनीर ड्रग्साचे प्रकरण दिसान दीस वाढत आसा. आणि आता एएनसीन मारले रेड 35 लाखाचे, त्याच्या उपरांत पेडणे स्थानिक पोलिसही मारीत आसा. जे आम्ही बीच लाईनिंग पळयताले, पण आता गावांनी ड्रग्स मेळपाक लागले सर 20-20 लाखाचे, Absolutely. 1.5 त्याच्या खातीर लोकांचे भय आसा की खंय पावले आम्ही. म्हणजे इतले दीस आम्ही बीच लाईनिंग घालताले, आता गावान म्हणजे जे कोणाक कांयच कळना सर. राती रेड मारता आणि दुसरे रातचे पेपरार येता बातमी. आणि त्याचबरोबर झडपी इलेक्शनाचे सर सध्या बीजेपी कार्यकर्त्यांचे आणि आमदारांचे बारीक बारीक फंक्शन जायत असतात एक झडपी मतदारसंघ घेऊन. आणि म्हणजे सर काल एक टर्टल फेस्टिवलाक लोकांनी विरोध केले म्हणजे त्यांचे कितें आशिल्ले सर, एनजीओ कोणाक दिवं नाका, फक्त जे फॉरेस्ट डिपार्टमेंट आसा तेंच्यांनी ते करचे. एनजीओ घेतात आणि त्याचे मिसयूज करतात आणि लोकांक खंय तरी ते मिसगाईड करतात आणि तांकां खंय तरी प्रॉब्लेम हाडटात. स्थानिकांक खंय तरी त्याचा फायदो जायना. त्याच्या खातीर लोकांनी खूप काल बोवाळ घातलो. थँक्स अ लॉट मकबूल. विवेका मरे वता फोण्या. विवेक, व्हेरी क्विकली फोणेचे अपडेट कितें आहा? आमचे कडेन टायम खूब थोडा. व्हेरी क्विकली वॉट इज हॅपनिंग इन पोंडा? प्रमोद, मेजर अपडेट म्हणटा ती जशें एंडिंग म्हणटा पळय आमी, टुरिस्ट येता गोंयांत खूब, तसोच एक मेजर एक्सिडेंट जालो हांगासर बोमा. आणि एक 21 वर्साचे स्टुडंट हे चली कंटेनराच्या पोंदा सापडलें. ही दोगी जाणां कॉलेजीक वतालीं आणि कंटेनरान अकस्मात ब्रेक मारले कारणान भुरग्यांची केटीएम बायक कितें तरी कंट्रोला भायर गेली आणि ते चली पडले आणि ते कंटेनर तेज्या वयल्यान हे जालो. ही लोकांनी म्हाका दिसता खूब पयलीं डिमांडूय केला तो बोमाचो जो रस्तो आसा तो रुंद करचो म्हणून. कित्याक ह्या स्पॉटार म्हाका दिसता हेच्या पयलीं खूब अशे फॅटल एक्सिडेंट जाल्ले आसा. तेन्ना रस्तो हो सामको डेंजर परिस्थितीन जाल्लो आसा प्रमोद. हो एक मेजर अपडेट आशिल्ली फोंडेच्यान. थँक्स अ लॉट विवेक. हांव इतल्याचेर थांबता. वेळ सारको सोंपला, पण एक जी विक्रमान मोठी बातमी सांगली ती म्हळ्यार पंचायत मंत्री मोविन गुदिनोन वास्को पत्रकारा कडेन उलयतना सांगलां की 12 तारीख ही जरी टेंटेटिव्ह डेट आसली, 12 डिसेंबर झेडपी इलेक्शनाची, तांचे कडेन जेन्ना फायल आयली तेन्ना तांणी 9 जानेवारी आनी 16 जानेवारी ह्यो 2 तारखो झेडपी इलेक्शना खातीर सजेस्ट केल्या. सो एक इम्पॉर्टंट गजाल की फायनल डिसिजन हे मुख्यमंत्री आणि इलेक्शन कमिशन हांकां जॉयंटली घेवचें पडटलें. तें कितें जाता तें पळोवचें पडटा आनी ताजेरच नक्की तारीख थारतली. बट सद्याक ही परिस्थिती आसा. हांव इतल्याचेर थांबता. थँक्स अ लॉट फॉर वॉचिंग दीस ब्रॉडकास्ट. पळयत रावात प्रुडंट. नमस्कार.